नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक माया मोगाचो येवकार. हाव शकुंतला आरकिणी. आयचे सखी गीत कार्यक्रमाक सोयरे जावन आमगेले स्टुडियोंतू येवन उपस्थित आसूचे डॉक्टर जगदीश पै आणि तांगेली धर्मपत्नी डॉक्टर नंदा जे पै हांका आत्मीय जानु स्वागत करता. नमस्कार. नमस्कार. आता आमगेले सखी गीत कार्यक्रम आरंभ करचे पुढे सोयऱ्यांगेले सानशी परिचय कोण घेव्या. डॉक्टर जगदीश पै तुमक सगळ्यांक गोतस कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष आणि कारकळांतू तांणी आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रॅक्टिस करता आसाची ख्यात वाग्मी आणि उत्तम हास्य भाषण पटू मागीर लेखक कवी तांगेले दोन पुस्तक सार्थक जीवनद निच्चणिके आणि उत्कर्ष पथ राष्ट्रोत्थान परिषदान ते प्रकट केला. तांणी ಹೊಸ दिगंत आणि उत्थान पत्रिकेंतू मस्तितले लेखन बरयता आसताची ते बरयलेले लेखनांतुल्यान विंचून तांणी ही दोन्ही पुस्तक प्रकट केलेची. तांतुले उत्कर्ष पथा म्हळेले पुस्तकाक 2011 इसवींतू श्री सिद्धवनहಳ್ಳಿ कृष्ण शर्मा स्मारक ट्रस्टातून उत्तम पुस्तक म्हळेले एक प्रशस्ती लाभल्या. कारकळचे श्री गोपाल पै आणि श्रीमती राधा पै हांगेले सुपुत्र डॉक्टर जगदीश पै तुमका परत एक वेळ आमगेल कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत करता. तशीची डॉक्टर नंदा जे पै हांनी बंटवाळचे डॉक्टर नरेंद्र आचार्य आणि श्रीमती निर्मला आचार्य हांगेली धूब हांनी आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रॅक्टिस करता आसाची कारकळांतू ताजोटूची पंचकर्म चिकित्सेंतूय परिणत आसाची. तशीच तांणी भारतीय सेवा समितीचे संचालिका सांदीपनी शिशु मंदिर कारकळ हाजे उपाध्यक्ष तशीच रोटरी इंटरनॅशनल क्लब कारकळ हाजे सदस्य जावन आसाची. तंजावूर चित्रकलांतू परिणित आसांका. मागीर तांणी संस्कृत MA केला आणि विश्वकोश प्राईड ऑफ इंडिया नवा ते तांणी कन्नडाक अनुवाद केला. एक पोर्शन तांणी अनुवाद केलेले आसा. हे दोग दंपतींक दोग पूत मालगडो दीपक पै इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन ह्या विशयांतू BE जातरी फ्रांस अंतू MS कोरनू आता बेंगळूरांत एक जर्मन कंपनींतू उद्योग निरत आसा. तशीच धाकलो पुतू अजय पै इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन अंतू BE आणि हांनी MS IIT दिल्लीन तुकून केला आणि आता नेदरलँडाचे आम्स्टरडॅम विश्वविद्यानिलयांतू PhD तांणी करतर आसाची. ही दोगय इंग्लिश आणि हिंदींतू कवित बरयतात. म्हळ्यार म्हाका भारी आश्चर्य दिश म्हळ्यार रे पैमाम तुम्ही कवी डॉक्टर नंदा पै हांनी कवी चेडू वय कवी या कोणाल तुकून कोणाक या कवीचे कवित्वाचे प्रेरण मेळ्ळी म्हणून सांगू येता. प्रेरणा आमगेले ते जीन्स आशिल्ले मी काय मेळना शापुरो आम्ही इन्स्पिरेशन दिवचे आम्ही म्हळ्यार आम्ही घरा भितर पुरे जन वाजितात एकाकला एक इंटरेस्ट सब्जेक्ट अशें जाल्यार पुरो जनांनी वाजयतात. म्हगेले बायले वाजयता हांवें वाजयता चेडूंक वाजोवचें आसा. म्हगेले धाकलेले बूक एक अमेरिकातून प्रिंट जाला अंतून ताणें तागेले एक ताका सायन्स आनी कसं म्हळ्यार स्पिरिच्युअल आनी सायन्सांतू खंयची तें समज तसले एक इंट्रस्टिंग सब्जेक्ट जाता. तशें त्या पुरो जनांनी आमी वाजयता नेचर आशिल्लें मी आतां तांकां ते सहज जेवण येना तांकां कसलें एक आमी वता रे हें केलें न्ही तें आतां म्हळ्यार तुमी कारकळचे कारकळांतूय बारी दोड्ड कवी जावन गेल्याचे. आतां चतुरचंद्रमू गोमटेश्वर चरित्र बरयलेलो मागीर आमगेलो मुद्दण्ण कवियंतू भारी वो रामाश्वमेध आमकां सांगिल्लें सरस वय वय तशी मस्त कवीनी जन्म घेतील जागो कारकळ. तशी बंटवाळची आमगेली डॉक्टर नंदा पै ताई आमगेले बोळंतूर कृष्ण प्रभुगी नातल्यार आमगे पणजे मंगेशराय आयले तांगेले घर बंटवाळांतू आशिल्लें. तशे प्रमाणे म्हणटना
कोणा तुकून कोणाक म्हळ्यार तुमगेल तुकून नंदा हांक कवित्वाची एक प्रभाव आयलो की नाही तांगेल निमित्त तुमकां आयलें नाही नाही ते तशी सांगू जायना ती आम्ही वाडी जेता आमकां सदां आमी मेच्युअर जावन आसता ती कॉलेज लायफान तू बरी दिशिल्ली तेदन हांव पेरंट दिवचे म्हाका तिला गुर्तना हांव कॉलेज लायफान हांवें बरी दिशिल्लो तिगेल पेरंट दिवचे आमगेल कॉन्टॅक्ट ना सो त्या प्रेरणेन आमकां सूर्य दुखून आशिल्लें चेडूं कसं जाता म्हळ्यार आमी हाजे सदमान्य कशी म्हळ्यार चेडूं सांगी लायकना ते पळोवन शिकचे तांणी आवस पासून कशी करता ती कसं नेचर तांणी ते पळोवनूच शिकचे आमी मस्त बरें दिशिल्लो बरोवन केलो बट अशी पत्रिके फुडें सूर्य पत्रिके पळयत नाशिल्लें बरोवन तशी दवरचिशिल्लें कडेन पेपराचेर तूं पेटोवका पत्रिका म्हणून तांणी तें पळयलें ते प्रकट जेवचे पळयलें तांकां एक इन्स्पिरेशन येलें आमी तशी म्हणून तूं बरो कर तूं अशी हें करका तशें कसं ना जाल्यार बरे तरांनी म्हणलां आपलो अध्ययन करका ताका पुराय कवी छंदस विंदस येवका म्हणून तांकां ते सहज जेवण आमी जिन्स आशिल्ली की कसं म्हणून येवन आसा तितलें आसो तुमी बायले वयरी खंयचेय कवन बरें लागी हांव कवनाक चड वत दिना हांव गद्य चड बरोवचें कळ्ळें कवनां ती बरी दिशिल्ली ती मस्त कवन बरें तिने विरप्पनाल विशयान बरयलां म्हगेले विशय बरयलां की म्हाका वता म्हाका ती येदोल तें दाखय न्ही आतां कवित्वा विशय घेवन उलयली जाल्यार आमगेले कार्यक्रमा नांव आसाची सखी गीत तुमकां गोत आसा अंबिका तने दत्ताल भारी प्रसिद्ध एक कवन संकलन सखी गीत तशें आसतना तुमी एक कविंगेलेच एक समग्री कुटुंबाक पासाव ते सखी गिता विशय सांगचे नाका म्हणून म्हाका दिसता असो आतां तुमकां सोयरीक पळयतना तुमगे ल्हान तुमगेले एक हें आशिल्ली कसं म्हळ्यार म्हाका आयुर्वेदीक मेडिसीन शिकिल्ली चेल्ली जावका म्हण तशें कसलें एक निबंधन आशिल्ली तशें कसं ना म्हळ्यार म्हागे ल्हान म्हाका सोयरीक सोद दिलें पळय म्हाका लढना म्हळ्यार आन्न कसं हुशार ना तेन्ना स्ट्रोक जाला अल्झिमर सुद्दां म्हळ्यार विसरचे कितें सुद्दां जाला सो तें जबाबदारी अन्नान घेवचें जाय नाशिल्लें हांव मग घरा भितर तें घेवन रडना आनी मागीर आनी सोदिलें तेजन म्हाका गेल कसं म्हळ्यार जातक असली जेवका तसली जेवका खंयचेय कंडिशन ना कळवा इवन जातक मेळा मेळसना आमी लंडनान मेळ्ळें पण अशें मेळ्ळा मेळा सकय अच्युत प्रेम नाशिल्लो जेन्ना मेळ्ळें तें तुमी वचून उलयात ते ना ना तें तूं एक पटी पळोवन तुका 5 जाणां मात्र मालगडान वयचें आमी मालगडान वचून आतां रिजेक्ट करूं ना म्हणून म्हळ्यार तुमी डिसिशन घेतलें आमी असं म्हणून ना ना तुवें वचपाचें म्हणून आमी गेले हांव चमकलो हांव वतना आमकां तें पळय चिल्ली पळोवचें तर म्हाका पर्सनल म्हाका तें चिल्ली पळोवन तें फुडचें तें पळय म्हाका जायना कळ्ळें जाय म्हणून कसं जालां तांणी डिसिशन घेवं म्हणून थंय वतरी लिगल आन्न ना हांव आनी ती उलोवन घेवं ना सुरेख आतां पळय तें सुरू जालां आमकां तें बरें गोतना थंयच बसला माव उलय रे जगदीश उलय रे म्हणून उलोवच्याक हांव वचना भायर हांव आनी ती उलोवं मावल्या तर उलोवका कशें केल्यार माव भायर वचना कशें उलोवचें काय शिकिल्ली अशें तशें म्हणलें तितलें सिंपल वट्ट 5 मिनट आमी संभाशण जालें कळ्ळें मागीर आयलो मावान भायर गेलेले जाल्यार कसं उलोवका म्हणलें केलें तुमी भायर गेल्यार सब्जेक्ट कसं ना बट एक पर्सनल हें मेळटा तशें म्हणून मावाक मारी ते एक म्हणे घाय सोक्षी तांकां कसं दुयेले कसं उलयता म्हणून कसलें आन्सर आसल्यार तें तांणी सांगचें लोचना तांणी सांगता कळ्ळें तशें जाल्यार मावान नतीन जाल्यार कसं उलयता म्हणून आतां सांगून जाल्यार म्हाका ती 35 वर्स वाडी जाता जाल्यार जाल्यार तुमकां चेल्ली पळयलेल्यान तुजी पास जाली कसले दुसरे कसले हे ना आशिल्ले चेल्ली दिगी गुड्डी दिगी ना ते कसलें एक्सपेक्टेशन ना म्हाका कळना ब्लायंड जावन पास केल्यार आमी मालगड्यान हांव रेडी आशिल्लो जाल्यार ताणें सांगिल्लें कितें चमकलो वय तशें आतां डॉक्टर नंदा तुमकां हरडीक जावचें पडटा आतां चेल्यांक पळय एक मनांत एक स्वप्न आसता म्हाका बामण जातलो अशें सुका तशें सुका नाही तुमी डॉक्टरांनी परत शिकून जाता मॅच्युर्ड आसताची जाल्यार एक चेल्यांक एक मनांत एक बामण म्हळ्यार एक राजकुमार अशी आसूं का नातल्यार अशी आसूं का मस्त मोग कोरका असल पुराय कल्पना आसतना नाही तुमगेल कशें आशिल्लें मनांत म्हळ्यार एक हांव अन्नाला सांगिल्लें ना म्हाका डॉक्टराक कसो दिवका तूं म्हणून म्हाका प्रॅक्टीस करका म्हणून मागीर एक वय स्टायलिश आशिल्लें एक बामण जावका टिप टॉप ड्रेस करून आनी आसूं का म्हणून पुरो आशिल्लें ना म्हणा कडेरी पैमाम पळोवचें येतना कशी पैमामान पळोवचें येतना ड्रेसांनी लायक घालनाशिल्लें कसं म्हळ्यार दाटा खाड आशिल्लें तांकां खाड म्हळ्यार म्हाका खड्डाच म्हळ्यार सान दाखोवन एक भंय सो मागीर तांकां निश्चयान जाता तरी तांकां एका कंडिशन घाललें
वर्डिके वेळार बरयता म्हणपा येता तुम्ही खाड एकाणी येऊ का म्हणून खाड खाड आयला कडे वर्डी येतरी एक बीजेपी लीडर आशिल ते कारकणाक की भंडारी म्हण नाव तागेलें ताण आमगेले व्रता वेळारी ವಿಶ್ ಕೋರ್ ಎತ್ತನ ತಾಣ ಹಂಗೆಲ್ ಗಲ್ಲದವ್ರು ಮಕ್ ಮಾಡಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಂದದ ಗಡ್ಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನದ್ದು ಬೋಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಮಾಮೂನು तैसुनो पै मम्मानं बायलेलं उत्तर ऐकू सुरू केलेलं बायल आणि काय आता उत्तर ऐकूच मात्र उत्तर तर दांदू कोण केला ऐकूच्या सुरू केला ज्याला तिगेल म्हणा तो ऐक ना मग तिगेल एक त्या एक कंडिशन आणि कसं म्हणणार रे मग वर्डीक जेत रे तिगेल नाव नंदा आम्ही हंग वर्डी जेता जयश्री म्हणतो मग जयश्री म्हणा जन जे नंदा म्हणा का काय म्हणले तशी पूरा काही यस यस पुरा केस जाओ भारी एक नमनेचे प्रत्येक यस म्हणून चोबा म्हणून मेळालो एक भाग्य म्हणून दिसना नंदा कशी तुमगेलो अभिप्राय आता डॉक्टर मस्त खुशाल तुमगेलो उत्तराक खुशाल खंयच्यान उलयल्यार खुशाल भायरी तुम्ही मस्त हास्य भाषण करच्यान तरी भारी नाव पाविले घरांत कशी नंदा घरांतू समासांक जेला गंभीर मनुष्य कळवा आणि तांगेले थिंकिंग पुरे तशीच एक म्हणा तांणी सांग दाखवून कसं म्हळ्यार RSSचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्यान तो वाडिलींची सो त्यांची गंभीर चिंतने ते कसं लेखनाचे पुरा आलोचना उतर एक स्कीमॅटिक कसं लेख काम कोरका जेला ते मागशी ताजे मस्त आलोचन जाव का मागीर ते कशी कोरका वर्कआउट करची कशी प्लॅन्स तशी तांगेर पुरे घरा कुशाल ना म्हणना जाल्यार जनरली तांणी गंभीर मागीर कुशाल येता कशी म्हणत घरकड कोणी सोयी रायलींची फ्रेंड्स आयली नावे चेडवान लायक जेवणा वाटार बेसना पुरे त्या मेगेल वेर कुशाल करताची जाल्यार मेगेलकाची एज इट इज तांची की गंभीरची ते डॉक्टर त्यामुळे ती गंभीर ओ तशी तशी आम्ही आता कसं म्हणणार रे आता चिल्ल्यांक लवकर होताना लवकर चिल्लेन रसपाणाला मानवा लवकर येतं तिघे रसपाण आमला लवकर सगळं वन साईड करू येतो तशी आम्ही जोक्स सांगल्या रे ती म्हणल्यार तिगेल नेचर कशी म्हणल्यार तिगेल वाजूचे तिगेल खंयचे एक मॅटर तंतू अशी दिले मेडिसिन म्हणल्यार तंतू डीप मेडिसिन म्हणल्यार तू एक सुपरफिशियल नाही खंयचे विषय त्या घेतला गंभीर विषयार तिगेले चिंतन आहे आम्ही खंयचे विषयार लाईट मुडार घेवचे खंयचे जोक्स सांगचे म्हणून त्या डायवर्ट येता माइंडाक कुठल्या त्या सब्जेक्टार वता तिगेल त्या नेचर तशें नाशिल्लें कळवा जाल्यार आमगेले चेडू वाल्यानी आसतना आमी गंमत जोक्स करचे बरें आसता ती मध्य बसता कळवा खंय अप्रूप एक खेळपडे चुकून आसता आतां नंदा डॉक्टराक कोप येवची म्हूण आसली कोप मस्त आशिल्लो आतां उणी जाला म्हळ्यार आतां हांव केल्लो करची कसं तांकां इश्ट जायनी म्हूण जाल्यार सुरू येता कोपचे मागीर तांकां ते रियलायज जाता कसं म्हळ्यार चिकेचे हा म्हणचे तुमी मागीर कोपून सांगच्या काय मग चिके समाधानार सांगलें म्हाका अर्थ जायना हांवें म्हूण तशें जाल्यार आतां न्ही म्हळ्यार आतां एज जाता ना तें पुराय उणी जाता न्हू तशें कोप मस्त आशिल्लो जाल्यार आतां तितलेशें पुरो मस्त कोपाना फुडल्या वरी कोप आशिल्लो ना म्हणा कोप म्हळ्यार कोप आई ला म्हणून पळोवन कळचे शिलगी नाही उतरान कळचे शिलगी नाही कशी एक पंथी त्यांनी कसं म्हणा तांकां कोप आयला रे समाधान जाला रे एक पंथ उलयनाची ते त्यांनी नुता बशीन नमण्याक म्हाका कळका म्हाका इश्ट जायनी म्हण तांकां इश्ट जायनी म्हणून तेदन म्हळ्यार हांव नुता आसचें तांणी काही कोपान म्हाका कसं सांगला रे तेदन हांव थोडे प्रतिक्रिया दाखयता जाल्यार कशें म्हळ्यार मागीर हांव सांगता म्हाका तिके चंद कोण सांगायची समकोन व्हरतना तशी ते मस्त वेळ व्हरना ऑफकोर्स म्हळ्यार डॉक्टराल कोप थंड करचे विधान तो कुगत आशिल्लें म्हळ्यार ते सांग दाखोवन तसं ट्रेनिंग आसता ना म्हळ्यार ते वर्डी जावन वतना आमकां कसं सांगून आसता म्हाका तें पर्टिक्युलरली म्हगेले बापाल्यान पाचेन म्हावेन मानतान एक म्हणटा म्हळ्यार म्हाका एक उपदेश दिला वर्डीक जेताना आणि हांव देवस्थाना भितर वाडील ना तशें आमगेले पुरो संस्कृत शिकेल वातावरण सो म्हगेले एक मानताल पुतू वेदमूर्ती नारायणाचार्य म्हूण आनी एकलो मानतू वेदमूर्ती रामाचार्य म्हूण तांगेल्याक हांव चड मंत्राचे अर्थ शिकता आशिल्ली एक अशीची आमगेले देवस्थान सांजे नंतर पुरो आमी मोठ्ठ मेळटाची कुटुंबाचे ते उत्सव हे ते म्हणून
त्यान म्हाका वार्डिके वेळार कसं केलं तांणी दोगांनी म्हाका ताजे विवाह मंत्राचे अर्थ आनी शिकोवन दिलो ताजे अशेशे अर्थ सपुता म्हण सांगून अशी म्हळ्यार ती एक बायल चेल्ली ती बायल मनीस जावन वार्डी जावन वताना त्या वार्डिकेचे मंत्रान तू तीन कशी चोल काम म्हण आसा तू तिक आशीर्वाद दिता कसं म्हणणार मालगडे तू सम्राज्ञी जावन दीस काडका बामणातय म्हण सम्राज्ञी जाव का जाल्यार कसं करका तू ते बागसून चोलका तंगेल पुरा सेव करका म्हण तांणी तसल पुरा मंत्र अर्थ म्हाका शिकयलो सुतुंगल घालची कसं लायक सुतुंगल घालता आता तू ते मंत्र पुरा शिकून ताजे अर्थ कोण घेतलो ना जाल्यार ते बदल तू ते अनुष्ठानाक हाडतना मंत्रांत आसूच विषय दुसरो ते बदल प्रॅक्टिकली हाडतना कष्ट कसाले म्हळ्यार तुका कळला जाता म्हळ्यार आमी ताळ मी वाडोवन घेवका पडतात एक चेली आहे ना म्हळ्यार विंगड वातावरणां वता न्हू म्हाका तसो अनुभव म्हळ्यार हांव एक म्हगेल वार्डिके फुडली वातावरण वार्डी जाल्या नंतर वयल वातावरणाक मस्त व्यत्यास आशिल्लो तेतून कसं म्हळ्यार ताळ मी जावका पडता मस्त ते एक वाडोवन घेतला आनी म्हाका एक अदृष्टवशात म्हाका अध्यात्म गुरू जयंतिका म्हूण सांगून ती मेळ्ळी तिणे म्हाका जप दिले आनी तिणेक म्हाका तेदन आशीर्वाद दिलेलो आसा तुका मस्त ताळमे वाडो पुता म्हूण सांगून एक गुरूला आशीर्वाद मेळटा ताका आमी प्रयत्न करका म्हूण ना ते ताजीतले येता म्हगे लायफांत म्हाका ते आसा ते ताजीतले आयिल्ले तिगेले आशीर्वादान तस देखून खंयचेय एक मोमेंट आमगेल दांपत्य जिवनांत कसले एक कन्फ्लिक्ट येता म्हूण दिसला री ते मौन आसच्याक शिकले हांव ते म्हाका मस्त म्हाका म्हगेल बामणालगर कडेन लायक स्थान मेळोक म्हाका हेल्प जाला डॉक्टराक तसल एक सूत्र बायलेले आसा म्हळ्यार खबर कळला गे कशी आमकां पुरा कळटा कळना बट कशें मरे तीन सांगला बरे सहने आसा पळय सहने ना म्हण जाल्यार खंयची संसार सक्सेस जायना तुका सान एक जाल्लेली काणी सांगता टायम दिल्यार तूं एकलो ओ चो सान म्हण आशिल्लो जपानांत ही जाल्लेली काणी कितली वर्सां फुडें तागेली व्हडली जॉयंट फॅमिली 100 जाण आसता घरांत ते तितले मोगार 100 जाण मोगार आसा म्हण सांगून तेंची राया कळ्ळी काय तागेले घर वचून पळोवका म्हणजे पळय ताणें हक्क प्राय जाले दोळ दिसना हात कटकट येता म्हणून प्रायान तागेला विसरून म्हणलें इतलें वर्स तूं इतलें सक्सेस फॅमिली केला ना गुट्ट कसो चलता जेवण हाका सांगूंक कळना कुठले पेपर हाडी म्हणून आनी पेन हाडी म्हणून पेनान बरोवचें कळना जाल्यार बरयलें एक शब्द 100 रुपये बरयले काय आनी रायला दिले काय रायला सहने 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 100 रुपये बरयलो एक फॅमिली तूं कोण पेशन्स घेता पळय तें सक्सेस आता तुमगेल फॅमिलीन तू सहन चड बायलेन घेतिले म्हणून तुम्ही ओपता तुमकां सहन कशी नाही सहन आसता केलो पट्टी कसं मारी विंगड टेन्शन एक पट्टी येता ना कसं असं घरा भितर केला पेशन्स सुक्त केला पट्टी कळ्ळें ओके बायल मनशाची केस चड आसता सहन आता तुम्ही वार्डी जावन नंदमायन हांग कारकळा येवची फुडें एकलेची आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर आशिल्ली आता अन्य एकली येतस म्हणटना म्हाका एकली प्रतिस्पर्धी येता म्हूण जो दिशिल्लो स्कीम म्हाका म्हगेले एक समला रे विशय हांव तिका एनकरेज करून मस्त हांव केलो पट्टी म्हणला आमकां ते केलो पट्टी तुगेलें नांव थंय पेटयता प्रशस्ती म्हणून तूं म्हणल्यार सुरेश दीस जाल्यार आयुर्वेदीक म्हळ्यार हांव बेजिकली आयुर्वेदीक नेलो पळय दोनूय पेटस करता आमी इंटिग्रेटेड सिस्टम नेला तिगेलें आयुर्वेदा विशय मस्त सॅक्रिफायस आसा आनी आयुर्वेदा विशय मस्त नॉलेज आसा म्हगेल्या केचेर नॉलेज तिका आसा आयुर्वेदिकान त्या निमित्त आयुर्वेद फिल्डान तूं तिका कसलेय हें मेळटा जाल्यार तिका फर्स्ट प्रिफरन्स कळ्ळें तितलें मान्य तिगेले पंचकर्म करता म्हणून मन आशिल्लें तिका उद्यावर ट्रेनिंग व्हडली जेत तर आमी तिका 1 म्हयन्या कितें उद्यावर थंयच राबिल्ले ते मेल बापा ते तितलें मान्य ते हॉस्पिटल लागून नाका कळ्ळें तरी आमी ते म्हळ्यार कश्ट आनी बोगला बँक लोन आनी काण म्हणून जाल्यार तिगेलें सोप्प ना आतां बद्द जालां एका वयान जावन सो तिका चड प्रॅक्टीस आशिल्ली तशी म्हाका कसले प्रॉब्लेम आता पुरा येवचे पेशंट नंदा डॉक्टर ಬೇಕು म्हूण तशी निमगेला तुमकां आमकां येद्र येद्र कॅबिनेट थंय पेटयता मग अशी म्हणजे ते येद्र वस म्हणजे मनान कांय ना ती काणी म्हूण येताची तशी अशी कांय ना मुंडा आसा दुखून पडल्यार वंटे पडत ना मागीर कसं नाही आता तुमी आतां मस्त बरयताची पत्रिकेक हाका पळय तुमकां बरोवच्याक जावका जाल्यार एक एकांत घरांत मेळटो ना मिगेल क्रम कशी म्हळ्यार एकांत घरांत मेळना हांगा मेळना आतां उरलेला सुरलेला ती हंडी जाना थंय कसं ताचे भितर कसं म्हणल्यार मिगेल म्हाका एक कसं म्हणल्यार फुडें न्हू सकाळी घेवटाचे अभ्यास
हांव एक 4 4:30 की 5 घंटे सान उठायचें उठून एक सान वॉकिंग करचें वॉकिंग करून मी गेलें क्लिनिका वचचें सकाळीं येचें आमी ते डे केअर सेंटर रात्री एडमिशन आसतना हॉस्पिटलांत थंय बसचें वाजूचें बरोवचें थंय एकांत कोणूय येना ते सकाळीं ते सकाळच्या वातावरणांत लायक फ्रेश आसता सो तशें हांव हॅबीट करता तश्यो मागीर ते क्लिनिका वचून टायमींग घाड वाजूचें तें बरें दिनपत्रिकांनी जाल्यार ते गंभीर विशय पुस्तकां आनी वाजूचें ते मागीर कशें म्हणल्यार रे हांव वाजिल्ला रे तांचो लायक अंश हांव टिप्पणी करूं आसा आनी डेयरी बरोवन आसा ती डेयरीची मेल्या कांय एक 50 डेयरी जाल्या आतां बरोवन घेतिलें वाजिल्लें तें सो हांव एक खंयचें आर्टिकल बरोवपाक जाल्यार तें स्टडी करता खंय आशिल्लो विशय खंयची एक मॅटर विशय तशें तें हांव तें हॅबीट आसा म्हाका एक बूक वाचल्यार सराक जावन कादंबरी वाचल्यावर जायना म्हाका ताका मस्त टायम वता तांचो चांग विशय सो म्हाका एकांत थंय मेळटा तशें आतां तुमी बरयलेले बायलेक दाखोवन पब्लीश करूं पेटयता की नाही ता पब्लीशच्या तरी बायलेन वाजूत नाही नाही ते आतां कसं म्हणल्यार रे केला विशय सांगून ना जे तूं हाजेर कसो म्हणल्यार विशय सुरय ती गेला की निमून तिणें बरोवन दिवची आशिल्ली म्हाका हांव म्हणल्यार हें करचें केन्ना रफ करचें म्हाका एक फेर करून तेज्यान तिका सुरय क्लिनिका दवरनाशिल्लें तिका टायम आशिल्लें मागीर 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 तिवे बरी येता एक्चुअली तिवे मस्त ते आमगेले धर्मस्थळ निरंतर म्हणून आसता तांतू बरी येता मस्त तिका बरोच लायक हॅबीट आसा लायक शैली आसा टायम ना घरा भितर चेडू आपलो आरांदप कर क्लिनीक बरें आसता सो हांव तिका हें करून आपास तीन बरें येता ना तें टायम वता पत्रिका टायम भितर दिवं ना आमी कडेन हांवें बरोवचें सुरू केलें सूर्य सूर्य वाजूची आशिल्ली तिणें तिका लागून पळय कसं हें आसलें सांगा मागीर ताकाय टायम ना तिका मागीर कसं म्हणल्यार तिका कशें बर्डन दिवचें हांव मातशी पत्रिके पेटोवचें सुरू केलें नाजाल्यार तिका बर्डन जाता म्हळ्यार बर्डन म्हणल्यार तशें न्ही तिका जायत म्हणटा 2 दीस भितर म्हाका जेवका तें वाजून कसं डिशन ती 1 वर काडता थंय तें पत्रिकेचें जायना तें टायम लिमिटार आतां डॉक्टराले बरप खंयचे तुमी विमर्श करचे सगळी पळय हांव म्हळ्यार तें हांवें बरोवन दिवचें आशिल्लें तांकां तांणी रफ बरोवचें हांव तें फेर करून बरयतना हांव तांकां म्हाका कसो एक सजेशन दिवं का म्हूण तांकां सुचन हें अशें जाल्यार लायक आशिल्लें म्हूण दिसल्यार हांव तें सांगता आशिल्लें तांकां असल कसो एड केल्यार लायक जाता म्हूण तें तांकां इश्ट आशिल्लें तांणी एड म्हळ्यार शेरसून बरयता आशिल्लींची ना हांवें तांगेले मनांत तें हांव सांगिल्लें सम दिसांनी जाल्यार तें तांत मदें सेरसिनाची तशें आशिल्लें तें हांव कितले काळ तांणी बरयलां हांव फेर कॉपी करून तांकां दिता आशिल्लें पळय तितले काळ तें हांव केलां मागीर तांणी बरयलें वाजूच्या काही पुरसत पावना तशें करून आतां तांणी तें बरोवचें जाल्यार तांगेले ते लेखनांनी एक पण कसं जालें म्हळ्यार मागीर एक दोस्तील घरकडे चमकलेला हांव विनय म्हूण सांगून तांगे ते चमकले तेन्ना ती खंय की धार काडू की चमकाला दनपार अशी 1 3:30 एद्रा कसके पुस्तक उत्थान की कसके आशिल्लें हांव अशी पेज काडतर वाजेन बसली तिणे उथंय भारी लायक दिसली म्हाका तें लेखन कळ्ळें हांव तिणी ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಆಯ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಂದಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಲೇಖನ ಮಳೆ ಯಾವುದು ಮಾಲ್ದಾಕೈಲ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬರ್ದದ್ದಲ್ವಾ ನಂದಕ್ಕ म्हणाली मला म्हाका तितले तांगेला मला खुशीची तांगेले 2 पुस्तकां आयला तांकां लायक नांव आसा तांगेले एक अभिमानी बळग आसा तांकां जाल्यार म्हाका त्या वाजूच्याक म्हाका टायम पावना आनी ते खाले माती खाले आसतना कसले करचे नाका न्हू त्या बशा म्हूण दिसता जाल्यार तांगेले हें कसले बरोवन ते बरोवचे हें आसना मट्ट एक शैली ज्यो ते लायक आसा म्हळ्यार ते कोण म्हणून गोतना अशी हांव वाजी तर गेला तांतू म्हळ्यार लास्ट आशिल्लें नांव लेखनाचें आतां डॉक्टर तुमकां आतां मस्त अभिमानी तुमी बरयलेले वाजून तांगेलो अभिप्राय सांगू पुरोच जाल्यार घरांत एक बायलेन एक सांगिल्ली इतली खोशी दुसऱ्यान सांगिल्ली वेळा मेळना म्हणून हांव लेखता तशी बायलेले एक अभिप्राय तुमकां कशी ना बायलेले अभिप्राय तिने लायक असं सांगला करता जाल्यार आतां त्या प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम कसो म्हणल्यार बरोवच्याक टायम ना म्हणल्यार एक दोन्ही कसं म्हणल्यार आनी एक समस्या कसं म्हणल्यार तिगेले इंट्रस्ट मस्त विंगड आसा केलो आतां इंट्रस्ट म्हळ्यार ते मेडिसीन म्हळ्यार आयुर्वेद पंचकर्माचे ताजे एक जोर हे इंट्रस्ट आसा सो ते एक पटी गेले म्हळ्यार आतां खंयचे नवे केस आयले म्हळ्यार डायबिटीक फूट आयलें गँग्रीन आयलें खंयचे आयलें ती त्या संबंध फिल्डाक कोण हें आसता तांकां फोन करून ताजी मेडिसीन कशी प्लस आज इतली जाणां आज बोट अशें जालां पांय कट करपाक येता की तातूंत तूं वचता कळ्ळें सो तेन्ना हांवें गंभीर म्हगेलें एक लेखन वाजी म्हळ्यार ती खंयकी म्हणून वतना ओटो ती निमूक म्हणून निमूचे जायना तें तिका सहज जावन तें वाजून तिणें अभिप्राय तुजो येता जाल्यार तसली परिस्थिती ती ना आतां कित्याक म्हळ्यार तिगेलें प्रॅक्टीस वाडलां तिगेले पेशंटान जस्ट फर्स्ट प्रिफरन्स मेगेल बुका अभिप्राय दिवच्याकय मेगेले पॅरल जावन वता आसा कळ्ळें
ಸೊ त्या निमित्त त्या ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತೆ काम मात्र म्हणले तांतून मेंटली कितली इन्वॉल्व जाला म्हणून पळते ते म्हाका मानूस त्या निमित्त हांव तिका ते फुडें हांवें सांगशील जीव कावशील म्हाका एक गेम बरोवन दी तें बरोवन आतां थोडे थोडे सांगता हांव केलो शब्द न्ही केलो बटी उलय बरयतना केलो मेळना त्या अनुसार मागेले कशें मारे म्हाका ते थंयच राबयता लेखन म्हाका ते खंयचे एक विशय जावं एक मेळ म्हणल्यार ताजें उदाहरण अशें फुडलें कोणा कोणा मिगेल परत हें आसता व्हडले आर गणेश आनी तांकां परत फोन करचो इकडे निमित्त ते कसं शब्द मार तुमकां कसं जाला तुमकां कसं इतलं सिंपल सिंपल म्हणते म्हळ्यार केला बटी मस्त हें केलं सಣ್ಣ विशय मेळना असं तुम्ही तशाला तांगेले जाल्यार एक फिल्डाक तांणी तांतू व्यस्त जावचे अशी एक स्वातंत्र्य दिता तांकां तांगेल स्वातंत्र्य अड्डी येनाची तांकां तांचितल्याक सोडला तुम्ही तुमचितल्याक जाल्यार घरा कामां जबाबदारी कोणाली घरा काम आमी आतां मेन बायल मनशां रांदप आमकां रांदप करूंक कळना जाल्यार रांदपाक हेल्प करचें हांव करता मिगेल लिमिटारी कसा प्रकारता तिगेले की न्ही सकाळी म्हळ्यार एक चेडवान सन्न आसतना म्हाका घरान तूं भितर रावची चेल्यांक ताणें वेवस्था कोन्न दिला सुमार चेडवान एक मालगड्यान SLC जावं ते हांव त्या चेल्यांक लय करेन चंद करून तांकां आमा पुता कोन्न तांगेल करेन हेल्प करून घेवन हांव चंद कोन्न चलासून व्हरता आशिल्ली कडेरी मागीर म्हाका एक 43 वर्स प्राय जाताना म्हाका एंडोमेट्रियोसिस जालें म्हळ्यार बश्टपण चडून जावन मस्त कश्ट जाला बघून तंदाकून कष्टार वयर पडली गर्भकोशांनी काड कपाणी जाल्यार मस्त सफर जाली त्या टायमार तेच दोळटय तांणी रांदपान तांणी मस्त उमेद घेना आशिल्लींची तांकां तें कळयनाची आशिल्लें जाल्यार त्या टायमार कसं म्हणा त्या कामाच्या चेल्यांक हांव सोडलें कडेरी म्हाका नाका हें कश्ट जाता म्हगेलेची हेल्थ समना तांकां मेंटेन करून म्हाका जायना म्हण आमी कशें जाल्यार होड न्हय म्हणटा आमी एडजस्ट करून घेवया म्हण तांकां सोडलें तेन्ना हांनी सकाळ उठान त्या आजीकय तांणी पालन करून आयल्यांची म्हाका त्यान मस्त चंद कोन्न पळोवन घेतला म्हाका रांदपण करूं जायनाशिल्लें शीता आदन दवरताची सकाळी दूद उन करताची आनी देवा पुजा तांणी करचे देवा फूल हाडून दवरचे ते आनी रात्री टायम आसल्यार एक पंत अवंगल घडकोन दवरताची त्या आजीकय तेदान तांणी सूर केलेली 11 वर्स की फुडें आजीकय तांणी ते घरा आसल्यार आनी कोण दिताच म्हाका आनी पंचकर्म ट्रिटमेंटाक हांव चडती वग्गी वचूंक पडटा क्लिनिकाक सकाळी 6 घंट्याक वचचें आसता 8 घंट्या वचचें आसता तसो टायमार पुरा पळा पीठ आनी काण रेडी आसवय जाल्यार फ्रिजा दाखून भायर काडून पळ आनी काण दवरताची हांव चटणी कोन्न दवरून वचूंका तशी तें तसल कळना तांकां मसलाचें पुरा बट रेडी कसो आसा रात्री येतरी तांकां चपाती करका रात्री जेवणाक हांव चपात लाट्टून चडती हांव लाट्टून भाजून पुरा कोन्न दवरता सपोज एक पण चुकता तेदन हांव लाट्टून दिल्यार तांणी तूं लाट्टून दी गो हांव भाजीता म्हण तशी तें तसल पुरा करताची मागीर तांकां कळटा तें म्हळ्यार चपाती भाजी चपाती आतां हे कसं म्हळ्यार बामणाल कतिरी तुम्ही खंयचेय एक सोडलेलो विषय आता म्हळ्यार बामणा जायना खंयची की बँड जायना नातल्यार थँडले जायना अशें केल्या तान्ने खायना आनी अपास कसा निरंतर ते त्याग केलेला कसा म्हळ्यार संसार विषय त्या पुराय कसले व्हड न्ही आतां खोट्या उसली पण घालता तांकां खोट्या उसली इश्ट सकाळ खोट्ट केला रे सांजे उसली पण घालकाची तशी मगेल अम्मा ते कशें म्हळ्यार ते कुडदादळ घालचे अभ्यास पण नाका तांकां कुडदादळ घालला जायना सुरे सुरे हांव घालता आशिल्ली कित्याक तांकां ते जायना म्हूण कळटरी हांव म्हळ्यार मद मदें चुकून घाल्यार तांकां कळटा तूं आज उडदादळ घालना न्हय म्हूण सांगून खायना तेदना तेन्ना म्हाका दिसलें कशें लागता खायनातलें हांव तें घेवन बसका म्हूण तें हांव सोडलेलें आसा मागीर कसो म्हळ्यार ताज्याकय चड म्हाका कोळंब म्हळ्यार जायना सांज दाखून कोळंब इश्ट ना म्हाका कोळंब्याचें म्हण कोळंब घालून जेवचें शीताक तांकां कोळंब म्हळ्यार बारी प्रिती म्हाका मेल नंडान आनी जवान हांव व्हडी हांव येयली नव्यारी म्हाका सांगिल्लें उडगास आसा तुका ताका कसले रांदपाक कश्ट ना गो ताका एक लायक कोळंब करून वडल्यार जालें ताका खुशीची म्हूण ते कोळंब हांव तांगेल खातीर हांव खावच्या शिकिल्ली तशी म्हळ्यार तांकां करतना मेगेल खातीर म्हूण विंगड कोन्न बसया जातलें हांव तशें कोळंब खावचे अभ्यास तांगेल खातीर सूर केलेलें मागीर मसला रांदप पळय तशीची तांकां मेगेल माई मसला रांदपाक मस्त बुद्धंत माई नंडो जेवो पुराय मेगेले एक नंडेन अनिता म्हण मेगेल लागचीची ती मेले काय जस्ट मालगड नणंद ती लायक मसला रांदप जाव जाव मेगेली ती आनी मेल नंड पुरा जेन लायक मसला रांदप करता म्हळ्यार तांकां गशी ते पुरा म्हाका वाडी येतना मासोल कशी करचें म्हणून गोतना उपकारी शीत दळीत हे सारू तितली मात गोत आशिल्लें
तांगे ते आमकां फस्ट समाना जेवणा सांगता आनी तिणे कसं की घशी कसं की केल्लेलें उडगास तिला आयकून केला म्हाका एक जिवा पुक पुक म्हाका कळना मू देवा आतां कशें शिकची हें म्हूण भायर हांव मैसूरा दाखोवन येताना 1-1.5 म्हयने पुढे मैसूरा दाखोवन कोवळ येयला मात्र त्यांच्या ह्या विशयणी बुक एक घेवन येयली तांत पुरा पळोवन एक रांदप शिकून कडेन मायन आमगे थंय येयले मेल मायक एक कळलें रांदपाचें कशें म्हणा तांणी सुन्नान कसले केल्ला री तांकां लागगा न्ही जाल्यार ते डायरेक्ट सीदा सांगनाची ते अशी केलें जाल्यार आनी काही लायक जाता तशिलें म्हणून आमकां मना बेजारूय जायना आनी तांणी चलाशिला तशी एक तांकां ते एक गोत आशिल्लें ते सुदारसून व्हरचें हांव पत्रडो उंडी शेवई पुरो व्हड्डे रांदप म्हणटा पळय त्या पुरो म्हाका मायन शिकयला समा सांगता जाल्यार तांगेल खातीर म्हूण हांव कसलें सोडलेलें म्हूण ना जाल्यार हांव चेंज जालें मागीर थोडे फूड हॅबिट्स चेंज जावपाक पडला जाता एक होय तशीच डॉक्टर बायले खातीर कसले चेंज जाले असली नाही तुमगेले कारकळचे अम्मान केलेले बापमान केलेले तशी कसं ना मला सूर्य म्हाका जिब्बे रुच म्हाका जोर आशिल्ली अम्मान आसतना आम्हाला गलाट करचे आमकां म्हणल्यार सान आसतना मस्त दुर्बळपण आशिल्लें अम्मान मस्त म्हणे सारू शेळ सार म्हणलो हें सार तें उदकाचें सारू गडपडना कळ्ळो आमकां उपाय ना ते जाणा कळ्ळो आम्मान हांव केदां सोचिशिल्लें म्हाका कसं तुगेलें केदां एक बिरिंडा वाडटा सार एक शेळ सार एक उदका पडना सार कसं विंगड करूंक ना म्हणून आम्मान उरलो आसचें इतलें म्हणून म्हाका गोत आसपाक आमकां गोत आमी चडून आमकां तें विंगड विंगड खावंक म्हणून अशें फूड दुखून ते जिबेर सुर्यक म्हाका सोडे जेवणा टायमार रुची येवका मीठ 3 उणी घालून आसतना म्हणचें चिके कोपचें आशिल्लें मागीर एडजस्ट जालें ते म्हळ्यार समने ते कोपचें म्हाका एक रियलायझेशन सुरू केलें जाल्यार रे ती गेल रे हांव सोडचें म्हणल्यार तें कसलें तें संदर्भ बी न्ही आमकां तिका आतां जायना म्हणलें तिका कर म्हणचें हांवें तशें कसलें आमकां संदर्भ बी न्ही सो तें आयल्यार सोडता आशिल्ली कसं घेवत ना तें संदर्भ बी न्ही दिलें आमी कसं उट्ट केलें जेवचें जाल्यार सूर्य रुच आशिल्लें आतां चिके तें सोडलां हांवें कोपच्यांनी तांणी एक म्हाका कंडिशन घालेलें वाडी येताना सारान आनी वाडूनच म्हाका हांव जेवना म्हणून म्हाका मात येवना सारान वाडूनच म्हळ्यार कसं निती दाणी थंय कोण वाडू जातो निती कोण कोण वाडू जातो म्हणून तशी आतां आमगे थंय सार करची उणेची होय म्हळ्यार सांगपा न्हय रे सार खावन खावन पूर जाला न्हय आतां नंदान एक नवे कापड एक न्हेसली ते तुमकां कळटगी मना वत्ता जाल्यार मिगेल कसं म्हळ्यार केलो मिगेल वीक पॉयंट म्हणून येता कसं हांव येद्राक बायले होगळसूचें तूं चंदी गो तूं इंद्र गो तूं चंद्र तें एकमेकाला नेचर ना जाल्यार बायल मनशाक त्या नेचर लायक करना ती दादले मनशाले तांकां बामणां नवे ड्रेस घालता चंद दिसता म्हणून काय अशें कळ्ळें तें सांगना तिलेंचे ड्रॉबॅक तें मेळ्ळें कळ्ळें बट म्हाका तें ओपन जेवन सांगू आतां कोणाक एक लायक आसा म्हणल्यार गूण आसा म्हणल्यार तांकां येद्राक होगळसूचें त्या प्रकार कसं मन आंगूत आसा ती बेस्ट हें आसा त्या निमित्त हांव केलो पटी एक्सप्रेस मस्त पटी करनाशिल्लो जाल्यार तिणें किरक हाडटा ती पटी दाखोवची आसा म्हाका हांव खंयतलेय टायर्ड जावं कितलें म्हणून आसा हें पळया म्हणटा रे किरक म्हाका किरक घेवन तूं म्हाका एक्चुली म्हगेल्या भयण्याक आनी किरक घेवचें हांगा वचचें तें म्हळ्यार तें कलर धरता म्हणून तिगेल हाका हांव म्हणून आसा क्रीम कलर तुका लायक सूट जाता धव कलर तुका लायक सूट जाता हिणें तिगेल लेकी हिंगा हाडटा कलर म्हाका तें तुका जेन्ना दिसना तें तशें म्हणचें आसा तें तसो रेकमेंड करता हें लायक दिसता तुका म्हणून कळ्ळें फक्त हांव तिगेलो बर्थडे आनी हाडल्यार म्हगेलें मना आशिल्लें हाडटा जाल्यार हाडटाना 500 हाडचें म्हणल्यार एक्सचेंज ऑफर दिता तें गोतच म्हाका ताणें कितें कितें म्हणालें ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕೊಡಿ ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಡೇ ಕೊಡುದು ನಾನು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಲಾರಿ ಮಕ್ಕ ತೆಗಿಯಲೆ ಅಂಗ್ಲೋಟ್ ಹಾಕ तिगेल तोंडाल हाका मिगेले सिलेक्शन आसता केला बडी ते लायक करता केला बडी ना म्हणटा हें लायक आसता जें म्हणजे तुगेल मन आशिल्लें घे म्हणजे मागीर तशी नाही हांव निमगेलें कसं म्हळ्यार आतां एक नवे न्हेसून आयिल्ले तक्षण नोटीस करची तशी म्हळ्यार सदय एक बायलेक एक तिका तिगेले तोंडाचे हे जो कसले चरये जो नातल्यार कसले एक नोटीस करची तसले अभ्यासू आसा तें म्हणलें तुका हांव एक्सप्रेस करना म्हणून सांगिल्लें तुका म्हळ्यार नोटीस करता एक्सप्रेस बट बायल मनशान एक्सप्रेस करता तें वीक पॉयंट मी वय नाही नंदा आतां एक बामणान सांगका म्हणून मना दिसता की ना दिसता न्हय एक लायक रांदप केलें आयचें रांदप लायक जाला नातल्यार एक नवें न्हेसल्यार चंदी दिसता नातल्यार तूं उरलेलें इतलें चांग जालें अशी कसलें एक बामणान सांगेल इतलें दुसऱ्यान सांगल्यार तितली खूश जायना त्या तुका बहुशा पैमामू आनी मुखार सांगता गी म्हणून नाही हाज्या काही पुढे आतां एक बाम भाशणां चमकली म्हणलें की
मग एक बुद्धी कसं म्हणारी घरा येईल कुठले पुरा ए टू झेड वरदी असतांक दिवच्या काम ते कसं जाल्लं इतल्या पुरा तशी त्या पॉइंट्स समनातल्या त्यांना समना म्हणून म्हणताची समजल्या उगळशिताची मागीर रांदप लाय जल दिवस बारी लायक जाला सुपर जाला म्हणताची मागीर तांगेले एक कसं म्हणा दुरभ्य असू मीठ त्या मीठ तांगेल एक्सपेक्टेशन प्रकार जाय नी म्हण जाला री वचून मिठा बाटल्यान तांणी अशी पुरा रांदप तांगेल मिठा हळत कोंद वरताची आमक त्याची चढ जेवचे असं तशी मागीर रांदप लायक जायनी जाला री त्या जेवताना सांगच्या हा म्हणचे त्या जेवताना सांगचे कसं लायक मेगेल मन सांग जाता जेवण जात री तू त्या शिकेला लायक आशिल्लें म्हणून मायन सांगला बरें तुमकां सांगू कळना म्हणच्या माय बेजार करना आशिल्लींची तू केलेलं समजाय न्ही म्हणून ते विंगड नामनार सांगचे अशी केल्यार लायक जाता आशिल्लो गो म्हणून ते तांगे लिस्ट जायना मागीर तांकां मस्त टायर्ड जाल्यार तांकां कळटा थंडोत्रान सांगनाची जाल्यार हांव पुरो जावन न्हिदला री म्हाका जाग येनाची हांवें जावन उठाक त्या पुराय तांकां कळटा कळना म्हणना आनी हांवें पर्टिक्युलरली तांकां धव हांव म्हळ्यार वायट धव एक ऑफ वायट तसले ड्रेस एक कापड न्हेसला तांकां तें इश्ट तसले कलर्स हांव ड्रेस हाडतना कापड तांणी जावन म्हाका कसले कापड आनी हाडचे जाल्यार तसले हाजेर हाडताचे तेन्ना एक पण म्हाका विंगड न्हेसका म्हण दिसता आमी बायल मनशी न्हू तेन्ना हांव वचून मागीर नामनार चेंज करून घेवन येता तशी आनी कारकळ गांव सान न्हू आमकां ते चेंज करचे व्हड विशय न्ही तशी आता तुमकां तर बामणाल्या कसले म्हळ्यार इश्ट जायनातील विशय तांकां डायरेक्ट सांगू काय एक मुजगर म्हूण जायना एक पण जायना एक पण जपता जाल्यार हांव ते म्हाका तांगेल्याक सांगचे नाका म्हणून म्हगेलें मन आसला री हांव ते सांगना अशी बसता कित्याक म्हळ्यार हांव सांगून तांगेलें मन वायट जावचें नज म्हणून सांगून खंयचेय विशय जाल्यार एक आमगेले प्रॅक्टिसा खबर ना हांवें स्टाफ म्हळ्यार जनरली आमगे क्लिनिका स्टाफांक आनी घरांतूल कामाच्यांक हांव मॅनेज करयना हांव तांकां कसं म्हळ्यार तांगेलो आतां तांकां सगळें दिवचें करचें आसता तें मात पडोवन घेवचें स्टाफाल डायरेक्ट कंट्रोल तांगेल्या हाता आसचें घरांतूल जेवो भायली क्लिनिकात जेवो तांकां तें अनावश्यक तांगेले कानाक कसले घालना हांव मागीर म्हाका मालगड्यान एक सांगिल्लें असो तू त्या घरा वता री ते घर तुगेल निमती भेटले म्हणून हांव आमी आयकुच्या नज तुगेल वयरी दूर कुळार येवच्या नज म्हणून ते म्हाका आनीक इतले प्रायज तरी म्हगेल ते मन आस आत्मे ल्हान गेला अम्मा गेला मालगड सुमार गेल्यांची जाल्यार म्हगेल त्या मनांत हांव दवरून घेतला कसं म्हळ्यार इवन आतां कुटुंबे भितर वयल जाल्यार अनवॉन्टेड थिंग्स कसले हांव तांगेले कान्ना घालयना ते ना म्हाका अभ्यास आनी कोणाली आमगे ते इतले तांणी कितें 13 जन भाव भयण्यो मेगेल एक जलतीतले एक कसं हें म्हळ्यार मेगेल बामणाल कान्नांत हांव गतीनातील विशय घालूनच मागीर तांगेलान तूं कसल ते लायक तांगेलान मध्ये मोगस एकल्या एकल्याल वयरी ते हांव व्हरून हाडका म्हूण आनी ते चड करचे प्रयत्न केला शिवाय तांगेले मनांत केदान म्हाका ते संशय येता हांवें तांकां सांगेत की नाका म्हणून तसले टायमार तांगेला सांगना तितलेच आता बामणाला सांगना अशी असता जाल्यार आनी कोणाला काही पुणे एक पटभर एक उलोवन घेऊ का मन हगूर कोण घेऊ का दिसल्यार तुका कोण आनी एक अल्टरनेटिव्ह मगेले नंडो जेवो तशी कसले तांगेल मूड्स पळोवन घेवन तेन्ना सांगयना म्हण न्ही बारी उणे तशी म्हळ्यार कोणाला एक विशय सांगल्यार ताजे परिणाम कसले म्हण आलोचन कोण घेता तशी सांगयना म्हण आमगेल्यान म्हळ्यार एक मेळ आसा लायक घरांत तशें करून आमकां एक मस्त कश्ट म्हण जाय न्ही म्हाका कसं आता पैमा तुमकां तर बायलेले पुरा सांगून घेवया म्हणून सांगचे तितले एक हे आसा गी फ्री आसा गी तुमी नातल्यार ಸ್ವಲ್ಪ भितर येदे ना ते कसले ना ते जावचे कसं मरे सिक्रेट दवरचे म्हणटा कसले ना पुरा आतां आमगेलो फायनान्स प्रॉब्लेम मागीर खंयचे एक हें जालें खंयचे आतां पयले एकाडेमी देश येतना म्हगेले काय चेडकुशी बघील ती कळवा म्हाका मातशें की भितर आमी जेन्ना जाता काय हें जबाबदारी घेवची येता म्हणून म्हाका तें नाका मनांत पळय अशें म्हळ्यार तें आमच्यान करेक्ट जस्टीस तुजें जायना तसं पळय खंयचेय आमगेलें सिक्रेट ना सिक्रेट खंय म्हळ्यार खंय आतां आमगेले फॅमिली गेट टुगेदर बायल मनशाला तोंडां लूज स्टॉक्स येता कळवा आतां म्हगेले बेलेले विशय कमेंट्स केले म्हणल्यार घेता न्ही तसं बरं हांव सांगू जायना तिका सांगू सान तिगेल मना बेर येता ती नणन तशी अशें अशें म्हणून तें फॅमिली भितर पुरो जाणां तसं त्या पाय तांणी विसरता ते सांगिल्लें ते लूज स्टॉक्स आसा पळय तांगेले तोंडान लूज स्टॉक्स येना अशें करून हांव जायना हांव करूं जायना हांव चेड म्हणून कसं ना हांव एक कळलो ही गेला सांगना अशें दवर येता
तिगला सांगून हांव एक हॉट जावन फ्रँक म्हणून सांगच्याक तिक एक नेम सांगला तिका तेंच माथ्या वता कशाला सांगेल ताणी हांव मिगेल चूक करून जालें अशें म्हणून तसान बरें केलो हांव हें करता म्हळ्यार फॅमिली हात ते आमी ಒಟ್ಟು ಅಸ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ सांगशिवाय विंगड कसं मेजर इश्यू कसं दवरचे ना तुमगेले दाम्पत्यांतू केदनाय पुणी एक अहमाचे प्रश्न येईल असगे इगो म्हणता आपण तसले परस्पर व्हडले विशय म्हाका कसले उडगास ना तशें बरें येना खंयचे येना कळवा तशी कसले म्हाका दिसनी खंयचे अहमाच्या नंदा मग म्हळ्यार हांव प्रॅक्टीस स्टार्ट केलें ना लेट जावन स्टार्ट केलें ना म्हाका कितले 38 वर्स प्राय हांव स्टार्ट एक्टिव प्रॅक्टीस स्टार्ट करताना इतले तितले लेट जावन स्टार्ट ते म्हळ्यार चेडूंक सान्नाशिल्ली न्हू हांव वाडी येतानाच मेगेल मना डिसायड केलेलें मेगेल चेडूंक हांवें होड करका म्हणून म्हळ्यार तांकां पुरा नमने संस्कार दिवका पुरा धाकल्या मुंजी जाल्यार हांव प्रॅक्टीस स्टार्ट करताना ताज्या फुडें म्हाका प्रॅक्टीस नाशिल्ली म्हणून एक क्लिनीक आशिल्लें चमकल्यार चमकली नाही नातल्यार ना चेडू हांव हुशार ना जाल्यार वगैरे बैसली तेरू कार्तिक पन्ना वगैरे बैसली तशी पुराय आनी आमगे थंय संघाचे आतां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अधिकारी तांणी पुराय येता आशिल्लींची त्या पुढ मावाल कळगत दाखोवन आसा म्हाकाय ते खुशीची तांगे लोटू एक इंटरेक्शन की तशें हांव मस्त आणि प्रॅक्टिसा विषयी एक कॉम्पिटिशनशी देवील नाही म्हाका कसं की विद्या हांव शिकल्या त्या ओरण घेवका सो चेडूंक एक होड करून चेडूं मुंजी जे तरी हांव मागीर हांगेला म्हळेलें म्हाका आनी एक्टिव प्रॅक्टीस स्टार्ट करका म्हणून जाल्यार म्हगेर क्लिनीक म्हणून दोनी पण गुरबेण जेताना तांणी काण दिला म्हाका तांणी इन्वेस्ट करून बदल सांगता जाल्यार तांणी हांव म्हगेल त्या प्रॅक्टिसा उमेद एक म्हणून तांणी क्लिनीक काण दिलेले शिवाय तांतू कसले मस्त फायनान्शियल बेनिफीट म्हणून जायनी कित्याक म्हळ्यार हांव चमकली नाही नातल्यार ना आनी पेशंट तेदान मस्त उण आशिल्लो म्हाका हांव मस्त वेळ बैसना आशिल्ली क्लिनिकांतू एक टायम मात्र वत आशिल्ली दिसा एक 4-5 पेशंट असल्यार व्हड विशय तशी एक 10-12 वर्स त्या लॉस तांणी बेर केला मेगेल खातीर मागीर एक्टिव प्रॅक्टीस स्टार्ट करताना कर्कळच्या जनांक एकली नवी डॉक्टर न्ही जाल्यार पळयल्यार मस्त सानिशी न्ही फ्रेश न्ही इतले वर्स खंय आशिल्ली म्हणून कडे ह्या मनशाला बायलो म्हणून कळना तेदन जन हांव थोडे खेळूक ट्राय केला ना म्हणा हांव म्हळ्यार क्लिनिका मेगेला वखदां म्हण येवचे मागीर एक पुणे एक कोंकी उतरवलो न्हूचे म्हळ्यार तूं आनी तो म्हळ्यार आमगेल मध्येन तूं कंपेर कर न्हू तेन मेगेल मन सांग जाता तशिल्लें जाल्यार एक ते केदनाय आमगेल मध्येन ते व्हड विशय जायनी आनी तांकां एक गोत आसता आनी म्हणचे आशिल्लें म्हाका हांव प्रॅक्टीस स्टार्ट केलें ना वारी तू एक खांके शिंके पेशंट गुण जाल्यार इतली खुशी पावता ना ते म्हाका खुश तांकां खुशी दिता म्हूण सांगून ते तांकां ते बायलेनी इन्वॉल्वमेंट केन्नाय गोत आसा सो वरल भाईचे एनवायरॉन्मेंटाचे कसले एक प्रेशर असला री घरा भितर ताजी मस्त कसली आमगेल पर्सन आमगेल एक कसले अंडरस्टँडिंगान ते कसले आड म्हण रब्बनी तशी आनी हांव घरान तू हांव केन्नाय धाकली सून जावन आसा आजीकय मेगेले आतां हांगेले मालगड्या भाये मेगेले एक नंडो जावो कोणालेकय हांव एक डॉक्टर म्हणाला हांव थंय मस्त हांव हें कर वच्चें ना कसले हांव तांगेले हांव धाकली सून जावन कशी आसता धाकली जावन धाकली बाबा बायल जावन हांव तशी आसता म्हाका तशें देखून ते म्हळ्यार कश्ट जायना म्हण हांव म्हणा आमी म्हळ्यार आमकां एक इगो आसता न्हू आमी शिकिल्ले बट ते हांव मॅनेज करूंक म्हाका साध्य जालो ते ब्लडा ते संस्कार आसा तशें देखून म्हाका मेगेल बामणाल घर कडेन पुरा जनाक आवाज मोगाची आतां डॉक्टर ये तुमगेले साधारण 30 वर्स जाले वारडे जावन 30 वर्साचे एक दाम्पत्यांत तुम्ही एक शिक्कील पाठ कसं दाम्पत्य म्हळ्यार कसं जालें तुम्ही एक वाक्यान सांगचे जाल्यार कसं म्हणून सांगतात सरसवे जेन्ना तूं नांव दिलें ना हाजी लायक दरा बंदरेलें तेगेलें उतर सांगता सरसवे जनना विरसवे मरण समरसवे जीवन म्हळ्यार कसं जाता म्हळ्यार व्हडे येताना तिगेल संस्कार विंगडो तिगेल टेस्ट विंगड तिगेल कॅपॅसिटी विंगड आमी केलो पट्टी बायलेक अंडर एस्टिमेट करता ती कसं गोत ना म्हळ्यार गोत ना म्हणल्यार विशय रे एक विशयान गोत ना म्हणून व्यवहार आसता न्हू लोकहार तें गोत आसा म्हाका विंगड आतां तुमगेले खंयचे एक मेडिसीन म्हणलें ती शिकले हांवें शिकला तिका गोत ना म्हणून समज येना चित्र म्हणलें म्हाका नॉलेज ना तूं चित्र तिका गोत आसा त्या विशयार आमी कसं म्हळ्यार आमकां सरी अंडर एस्टिमेट करूं ना तिगेल कॅपॅसिटी आहा बट कसं म्हळ्यार केलो पट्टी बायल मनशाक चान्स म्हूण मेळटा चान्स म्हळ्यार तांगेल चेडूं फॅमिली हक्क दितना आतां लेखन म्हणलें लेखन म्हाका कसं म्हळ्यार म्हगेल घरा जबाबदारी कोण तिगेल चेड आशिल्ली म्हाका बरोवच्याक मेळ्ळें म्हगेल थॉट्स बरोवचे मेळ्ळे म्हगेल ते लेखनाचें एक बळग विंगड जालें तिका तितली कॅपॅसिटी आसा ना म्हूण न्ही
ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಕರುಂಗ ಟೈಮ್ ಮೇಳನ ತಿಕ್ಕ ತಂತು ಚೆಡು ಅಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಜಾವತೆ ತಂತು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ असते का ಚೆಡು ಹೊಡಿದೇನೆ ಆ ಚೆಡು लायक एज्युकेशन जानो लायक असते सो तन तिकल सॅक्रिफाइस असतं सो तंत कसं मारी शिवाल संसारशी शिवालांतू कशी मारी गळ्या सरप असं ते इथलं हागेले गणपतीला एक या विंदूर असं ही बसल्या नंदीरी कळवा नंदीर तो बसला नंदीर तो बसला तिकडे सिंह असं कळवा आणि इकडे सुब्रह्मण्य असं मोर असं सिंहानं हक्क खाऊचे अभ्यास असं विंद्राक सरप खाऊचे अभ्यास सरपाक नविलान खाऊचे ज्याला शिवाल संसार एक जेवण असं कसं मारी अंडरस्टँडिंग असं काम कळवा तिगेल नेचर विंगड तिगेल विंगड आता फॉर एक्झाम्पल एक उदाहरण सांगता म्हाका वग्गी न्हिदोवचे अभ्यासू वग्गी उठाचे ती लेट करून लेट उठाचे सो ते 2-3 पटी म्हणा तशें न्ही ते वग्गी न्हिदला लायक म्हणून त्याला तिका न्हिदपणा वग्गी न्हिदला कसं करचें नेचर सो कॉम्प्रोमाइज ती उठा वतना हांव तिका जेवच ना कर करू ना ती कसाला उठायला कसाला कळ्ळा म्हाका कसं काय तूं नाही येतल्यार हांव उठत जाल्यार वग्गी उठायल म्हणून डर्र म्हणून बागेल प्रतीक जागोर करत का म्हणजे हागे कितें जालें म्हळ्यार आता तिगेल पंचकर्मा केज नासता केला बटे तीन ती वचूं ते ती ना जाल्यार जायना ते तेद्दा ना तेगे पळय तुज्या इतलो टायम गेला वसा म्हणून नाही जाल्यार आता रांदप कापी लेट जाल्यार कसं आवडना ते तशें म्हणून सो कसं मारी एक अंडरस्टँडिंग एडजस्टमेंट आसता फॅमिलींत ते हांव एक पार्ट शिकलो नाही जाल्यार सुरेख आमकां कशी वाटयला मरे मिगेल मन आशिल्लें जेवका म्हाका मिगेल कसं मरे एक हांव खंयची एक कार्यक्रम करतना अशी कोरका म्हणल्यार घालता कोणा रिसोर्स पर्सन गेले एक मेथड आसा हांव फुडें तशी वाडोवन येईल काम कोणें मेळ्ळी जाल्यार नेचर म्हाका तें जायन जाल्यार म्हाका ती गॅप सारयत आशिल्लो सो तें परत तुमी गेल्याची एडजस्टमेंट म्हाका शिकला हांव आतां फॅमिली भितर येवन आतां मेल पुत्ताळ टेस्ट विंगड आसता तांगेले नेचर विंगड आसता तांकां आमी कारार वताना तांगेले म्युजीक टेस्ट आमकां बोर्ड लता मंगेशकरान पद घालता तांकां तें जायना आनी हांव सांगता तुगेलें केन्ना दिलें हांव युट्यूबार घालता सो तें कॉम्प्रोमाइज आतां जनरेशनान तें ताका खुशी न्हू आमी चर्चे बदला रिगो म्हणून बसले जाता पळय तांगेलें टेस्ट तें ताका जायता म्हणजे सो एडजस्टमेंट आनी आसपा तें फॅमिली भितर एक शिकला आनी कसं म्हणल्यार तर ಅಭೇದನ ಸಂಗಿಲೆ ಏಕ ದಿವಸ ಅಂತ ಒಲವೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಾನು ಬಡವಿ ಆತ ಬಡವ ಒಲವೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು म्हणून सांगला मोग असं म्हणसतना थंय तूं खंयचेय डिस्प्यूट सॉल्व जाता मोग नाशी आता हांव स्टडी केलो सायकोलॉजी स्टडी केलो बघा सुन्ने नेल्सन मायंकरी सुन्ने कशाला लागून येता म्हणारे मायक इन्नर कॉन्शियस भितर भयंक कसं म्हणारे हांव येदोळ मिगेल पूत म्हाका मोग करता आशिल्लो त्या मोगा वांट मी तागेल बायल घेता न्हू म्हणून तिका तागेल्या वरी कोप बायल एक कसं इन्नर कॉन्शियस म्हळ्यार भायर न्ही इन्नर कॉन्शियस आसता तें म्हणारे मिगेल बामणाल मोग फुल्ल म्हाका मेळून सोडना तेका लावसू सो तें इन्नर कॉन्शियस तें आशिल्लें न्ही क्लॅश बायक आनी म्हळ्यार येता तेन्ना ही बद्द तिका मोग करना सून तिका मोग करना तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार बद्द मोग करना एक सान कमेंट सायल्सान तांकां बेजार येता त्या जाम सोना हाज्या फुडें फुलार आसतना आम्माने समज सोन आसता ती दुयेक तेन्ना बेजार येना कसं लाग आम्हाला मोग आसता तें तशी जावं म्हणजे मायेने सुन्नेक मना भितर दुखून मोग केल्यार सुन्नेने एका मायक मना भितर वचल्यार पक्कन एक दोन उतर चेडवून गेल्यार एडजस्ट जावन वता ते मोग नातिल्लो सुद्दां ना एक सन विशय व्हड जाता सो मोग आसता मोग आसा केन्ना एक सक्सेस आनी एडजस्टमेंट केन्नाय लायफान भितर एडजस्टमेंट फॅमिली भितर म्हणजे तुमगे वॅल्यूज हांव सगळें तुका म्हणना आतां तिगेल अभिरुचीक हांव सपोर्ट करूं मिगेल अभिरुची तीन तुका तें क्लॅश नाय तशें म्हण आमगे सोन दिवची न्ही तिगेले पंचकर्माचे आयुर्वेदीक नॉलेज आसा तिगेले परंपरेन आन वाद्य पुरो आयुर्वेदीक डॉक्टर्स तें तिणें इम्प्लिमेंट करतना तें कॉम्प्रोमाइज करता म्हणना बट ताज यूट्यूब आमना कसं असं तांतें जेश मागीर तें कसं नेचर आसता म्हाका स्पिरिच्युअल वाद्य बूक खंयचे म्हाका सामाजिक चटुवटीक उमेद दिली तिणेची म्हाका उमेद ना तूं सामाजीक म्हाका कसं म्हळ्यार एकांत ध्यान करचें असं मुगेल नेचर तशें जाल्यार वृत्ती आनी प्रवृत्ती विंगड जाला कळवा पब्लिका वयल्यान ते पुराय लौकीक येता एक एक मनुष्य एक एक टायप आसता ती केन्ना स्वार्थी मनुष्य हें पळयतना नाक्क हें कसं लागा आमी आमगेले देवाल वटू कसं कितें समज गो सो ती सोडा ना ना तुमी ताका वचपाची कसं तुमी हें करून बशें सार्वजनीक हक्क तिणें म्हाका उमेद दिलेली इवन अध्यक्ष येता न्ही उमेद दिलेली तिणेची ती घेवं काम सो तेन्ना आमी परत अध्यक्ष तीन सांगेल हांव जायता म्हणून सांग तीन सांगेल कितें हांव केलो वटोवपाक मस्त बटे कॉम्प्रोमाइज करून आता डॉक्टर नंदा तुम्ही आता दाम्पत्याचे निर्वचन कसं म्हणून दिता इतले 30 वर्षात तुमच्या अनुभवान
तुम्ही तुमगेले येतानाचे पुरा विवाह मंत्र हे ते मलगडान दिलेले उपदेश पुरा घेऊन वायलेची जाल्यार ते उपदेशांनी पुरा बरीन दवरनू तुम्ही फ्रेश जावन तुमगेले एक दाम्पत्य पळयतना ताजेन तुम्ही शिकील पाठ कसं ताण मुख्य कितले एक ताण मे घेवन मौनार कितले आसता आमी तितले आमकां एक संदर्भ हँडल करूंक सुलभ जाता आणि जीवन ताजेन चांग जाता शिवाय आता एक उत्तर आयले वापस उलयलींची अनेक उत्तर आयले अनेक ते करता गेल्यार वायट मजा तर होते ते जायना अशी ताण मी मस्त घेते तितले आमी चंद जावन वता जीवन तशी वय म्हळ्यार आता एक कारकळात असल गांव आम्ही वाडे येवन येवचे टाइम मारी ते कसं म्हळ्यार म्हाका बंटवाळान भिवय येयलो असो एक हांव एक डॉक्टर क्लिनीक पळोवन घेत आशिल्ले तेन्ना म्हाका निश्चय जालो तेन्ना कारकळा दिता तुका माराय ती कसलाक थंय पुरो अशी जन म्हण सांगून मागीर लाज्या थंय आनीक असं की म्हणालींची थंय जळकी खायनाची म्हण सांगून म्हाका हांव मंगळुरा मागीर लाज्याल घर सो म्हाका एक जळकी खावचे पण तेदन बारी इश्ट आशिल्ले कारकळा येता हांव कडे ते ऑलमोस्ट सोण गेला म्हण येता तशी म्हळ्यार दिसना ना ना मागीर मामा थंय नॉन व्हेजन कसलें ना जाल्यार हांव आतां मस्त विचारलें म्हळ्यार खायना म्हण न्ही बारी उणें तशी तेव्हा मागीर कसं म्हळ्यार कसलें कारकळच्यांक एक बार आणि चढ म्हण सांगून थंय कमेंट्स करची चढ ते मना भैया घेवन हांव वाडे येतना भितर येयली कळवा कारकळाक सो वाडीक मागीर आमी घर बांदिल्ले कडेन तशी पूर आमची गेलेले घरवंद तूंय प्रॅक्टीस करूं वत म्हणून निमगीता आशिल्लींची म्हळ्यार ते खंयची सेन्सार निमगीताली की म्हाका गोतना जाल्यार आजी ते पुरा हाका कसं म्हळ्यार हांव चड ओवर रिएक्ट कोणाले काय करूं वचचें नाशिल्ली जाल्यार तितले थोडे उरलोचे ना उलयनाशी बश एक नम्याची केन्नाय एक सोशल डिस्टन्सिंग म्हणा वरी पळय ते मस्त मेंटेन केला पुरा जनालक आजी मात्र म्हाका घुवन पळयतना त्याची खंयची कारकळा हांव भिवन बशिल्ली आजी त्या कारकळा सगळे म्हाका मोग दितर असं तांणी म्हाका कसं म्हणचे हिंदीन सांगचेले अपनाया गया म्हाका एक तांगेलीची म्हण पळय आमगेली कसं आतां गांवां कोणाक एक पक्कानी कसं खंय वखद लागगा न्ही म्हण जाल्यार आमगे डॉक्टरान दापयस न्हू तिगेला एक उत्तर वचून निमगियाची म्हण ना तूं पण तिगेला करी जत्ता म्हण तशी एक अभिमान आसा एक मोग आसा तस देखून हांव कसं शिकेल म्हळ्यार ताळमे ताळमेर आसतारी आमकां आजी की फाय की ते फल दिता दाम्पत्यांत ताळमे मुख्य त्या बामणाल निमती कसले हे म्हण तशी न्ही सगळे पुरा ओट्टू हे कसं ओवरऑल पळयतना कितले आमी ताळमे घेताची तितले आमगेले जीवन चंद येता आजी म्हाकशी पळयता म्हणात आमगेले मालगडच्याला आमी जाता घेतर असोची कितले घेन चिलेकारान तोंड फुटून म्हणला आमकां तुमगेले सोयरीक भारी रेकमेंडेशन येयला कारकळान तूं म्हण सांगून म्हळ्यार तुमगेले वयर मस्त लायक रिगार्ड्स कारकळचे जनांक पण त्या पुरो आयकतना एक ना तशें इतली वर्स घेतील एक समाधान एक आजी देव आमकां तेका मोल दितर आसा म्हळ्यार एक सार्थक्य भाव तशें आता तुम्ही अशी ओटू काही भोंच्या वच्चेनी असं की उणे भोंच्या आसा भारी उणे आमी प्रोफेशनाचे आमी हातूची केलो टायम हे जालें बट अपुरपे वच्चे आसा आमी एक घर बांदचे टायमार एक म्हयनो दिल्ली आनी ते नॉर्थ कर्नाटकानी भोंयली ती भोंवतना तिका भारी खुशी जाता तिगेले टेस्ट आनी मिगेले टेस्ट थंय म्हणजे आतां बेलूर हेळेबडे गेल्यार हांव लेखन बरयत आशिल्लो म्हाका ताजी पुरा देश हें जेवका स्टॅटिक्स कोण हें केलें ना कितले अशें जालें म्हणून हांव तें बरोवन घेता तिका ते आनीक येता ती डोयबेड आमी एक फावटी हैदराबाद म्युजियम गेलेले हांगा गेले सलार्जम म्युजियम थंय बसच्या खुर्ची ना त्या म्युजियमांत कळ्ळें म्हाका चड वेळ राबल्यार म्हाका घंटे दूस येता खंय वचून बसचे म्हणून खुर्ची ना थंय ही सकाळ सुरू केला सकाळ काय एक 8 घंटा सुरू केला सांजवाळ 5 की 6 घंटे तेन्ना पळोवन गेलें ना एक भट्टा बूक येता आसा ते हॉटेल भितर कळ्ळें खुर्ची ते जेवण काप्पन जेवणाक गेले रे जेवणाक क्यू जेवणा लागीं वताना 2 रुपया चेन दी म्हणलो 2 रुपया चेन दितना नॉट घेना म्हणलो आपास म्हाका शोध का 2 रुपया शीत घेवच्या आपास पिरप का खर्क लागून हांव म्हळें तुमी पळया ती म्हणून खुर्चेर बसलो कळ्ळें म्हाका म्हळ्यार तितली पेशंस म्हाका ना तितली तांतू प्राय उमेद मेल आक्काले मेल भयणील धुव आशिल्ली ती हांव पांच हांव दाखय तुका मागीर तूं हांगा गेलो यो अशें म्हणून तिक कडेन एक दिवस जाले ही गेल म्हणाले जर्द जाला पांया पासेव कामाले
ती कोटी मिळती अरे तू सबास सगळी दुसो सलाम सलार जमली जम मागते म्हणाले तिंग टेस्ट करेक्ट ताजी सूक्ष्म जावन कसं येते म्हणून तेवढं हांगा सांगती पळताना या शिकेलं नाही तशी केलं नाही त्या पुरा आमकां तितले पेशन्स आसना कळ्ळें तेन्ना हांव कसं तूं पळय म्हणचे हान्नी म्हणजे कसं म्हळ्यार तुमी आळस आहे म्हणून म्हाका तें चड वरां चमको वचूं येता मागीर खंयची इंट्रस्ट बेटा तांकां हांव हें करता जाता मेळ रुमान मेला भयण येता न्ही दोच्या सो तें तांकां लायक जायना तांकां डस्का तितली इनवॉल्वमेंट म्हाका जायना इसरार तशी म्हळ्यार तूं गोंयच्या गेल्यार तिगेल टेस्ट मिगेल टेस्ट केला पट्टी विंगड आसता कळ्ळें मागीर म्हगेले हेंचे घंटे दुकान आशिल्ली मिता केलोडे वयरेन वच्चे आसता केलो बट गुड्डारी तें हांव येना तुमी तो वयचे वचून या म्हणटात बट एडजस्टमेंट आसता तांकां तांगेले पळोवचें नासता जाल्यार भोंवचे टोटली पळयला बायल बाम नाल्यार पळय इतले भोंवन येता मागीर येता भोंवच्या गेल्या कडेन बायल मनशाची की शॉपिंग पिश आसता तें आसा तें म्हगेले बायले आसा तुमी ताका सहकार दिता गी सहकार म्हळ्यार म्हाका तें नेक्के न्याय करचें जायना न्ही न्ही म्हाका तें परगांवांत शॉपिंग करचें म्हाका इंट्रस्ट ना तें म्हळ्यार म्हाका पुरो जेन्ना चॉर्स दिसता तें इता म्हळ्यार कसं म्हळ्यार एक्सप्लोर करतें गेल्यार कळ्ळें एक दोनी बक्करे मांकडे जालें म्हाका गांवां मांकडे जाल्यार आमी आंगडी वचून ताका कसलें सवची की तें एक्सचेंज करता तूं परगांव मांकडे जाल्यार कसं करचें हांगा घेवन तरी असलोय मेटेरियल काय मेळटा ना ती हांगा मेळना थंय मेळना ते हांगा मेळचे तशी म्हणून थंय एक पटी आमी हैदराबाद गेलो ते पेंट घेतिलें पेंट जयपुरांत त्या खंय मेळना म्हणून पुरो डोंगी कितले तूं 10,000 15,000 म्हणटा 1,500 घेवन येयली पुरा तें कसं कसो 2 मुक्काला मालो आमकां तें आनी बोंतालो न्हू तांकां गोत आसता आमगेले वीक पॉयंट ताणें एक 2,000 सांगून देंवोन 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 कडेर तू 500 गेलो 500 300 दितात तितले बरें करून आमकां वतना माश विंगडी की मागीर तांगेले कसो म्हणून कळना सो ताका तरी म्हाका तें लायक ना जाल्यार ती कितें उमेद आसा तें हांगा मान मेळटा म्हणून तो भशेन जायना कसं ती नक्क म्हणून नक्क म्हणजे हा म्हण सुरेख आपल्या गांवांक विचार काय गांवांक खंय मेळटा म्हणटा विशय वे गांवां मेळना तें गांवां मांकडे जेवचें चान्स ना थंय तशें आसता त्या निमित्त तो भशेन जायना आणि आता चेरडू आमगेल जिवनाक एक वर रशीत आनी देवान दिल्लेले म्हणून एक अभिप्राय अंबिका तनय दत्तान सांगला कंदा नीनेन्न अरिविन गुरु म्हणून म्हळ्यार आमकां एक ज्ञानाची एक हे ओपन कोन्न दिवचे चेरडूवानी म्हणून तशें तुमकां तो दोनी बारी अनर्घ्य रत्नशी दोनी पूत आसाची चेरडूवानी येवचे फुडें आनी चेरडूवान जगतरी ते एक तुमकां ताजी एक येदेशी आमकां चड समय ना न्ही एक तें चेडूवान येत तरी लायफान तुवें विंगड आसता मरे मनशा एक लायफा भितर पर्पस म्हणून एक आसता पर्पस ना म्हणजे आसना तुका गोळूंक कमी आसना खंयचे एक एक्टिविटी आसा उमेद येना हें कसला करचें कोणाक कितें करचें म्हणजे आतां एक लिमिटेशनचें चेडूवान आसना तांगेलें फ्युचर लायक करता कितलें तें आमी केल्यार आनी कितें फ्युचरान लायक करता म्हणून दिसता ताजे मात तांगेली इनवॉल्वमेंट हांतू प्रत्येकांतू त्या निमित्त तुमगेले लायफाक क्रियाशीलते आनी मानसीक उत्साह आसा पळय तें चेडूवान दिवचें तें म्हगेले एक्सपिरियन्सा प्रकार चेडूवान जेत तरी आमच्या लायफान कसलेंय करता जाल्यार तें ताणें एक इन्स्पिरेशन ताणें तशें जाल्यार दाम्पत्य चड बल जावच्याक चेडूवा कारण चेडूवा कारण कितलें डायवर्स वरलेलें चेडूवान निमित्त कितले डायवर्स जाता तशिल्लें डायवर्स जावचे चेडूवान आशिल्ले निमित्त नाही पळयतना नक्की लावरी आम्ही तशी म्हणले इन जनरल सांगितलें JP राजरत्नमान सांगला काणीन तो कसं म्हळ्यार चेडू आशिल्ले निमित्त कितली दाम्पत्य वर लांब कळवा सो चेडू म्हळ्यार तें तितलें अट्रॅक्शन आसता चेडूवालांत कळवा मागीर आमगेले चेडू आमी एक हांगा सांगला शिफारस येता की म्हणून तांकां लायक संस्कार आसा मॅच्युरिटी आसा तांकां लायक देवान विधी दिवचें हें दिलां सो तांगेले हितून आमगेले चूक समेत ताणें केलो सांगता हांव तशें कर समने अशें कर समने आमा तशें न्ही तूं अशी कर काय अशें म्हणून तांणी एक गायडन्स दितात तितली मॅच्युरिटी आयला तांकां मॅच्युरिटी म्हणसर आमगेले इतले एक्सपिरियन्स आसना तांकां बट विचार गत आसा कळ्ळें सो ते म्हणटा तांगेले इनवॉल्वमेंट आमी हांगा आयल्यार तांगेले वटू बोंचाय म्हणजे मेळ्ळे टायम आमगे क्लिनीक बंद जावो जायना अशें बसो चेडू स्पेंड चड गेलो तशी आमकां एक म्हयने उमेद येता नंदा तुमकां चेडू विशीं म्हाका चेडू म्हळ्यार फ्रेंड्स अशें हांव तांगेल्याक पुराय हांवूय सांगता आसता
तांणी नतलारी हंगेला हांव सांगता एक हेंचे बाईचे पुरो जाल्यार चेडवाला सांगचेक आनी हंगेला सांगचेक व्यत्यास आसा इवन मेल बायल चेडवा नंडाल चेडवा तांगेला काही पुरा मस्त म्हळ्यार मेगेल एज कशी म्हणारी मेगेल नंडांक गेला काही जावांक गेला तांणी मेल एजाक मस्त होड्डा प्रायेन जाल्यार मेल बायल चेडवांनी पुरे मेगेल एजाक चिके चिके सन्न तशी कोण म्हाका चेडवाला चेड सलगी मेगेल चेडोवन जेवो एक नंडाल बायल चेडोवन जेवो आमगेल चेडो आत्ता तांतो तांणी होड जाल्यांची प्राय आयलां तशी तांगेल ओटे रमण्याचे हांव एक फ्रेंड अशी पुरे प्रति एक हांव इवन हांव कन्ना अशी क्लिनिका भायर सरतना कसले सान मॅचिंग आनी घालून घेवचे अभ्यास आसा म्हाका ते चेडो आला निमगून तांकां दाखोवन मागीर खंयचे ड्रेस घालतना आना म्हाका समदिसता पळय एक हांव खंयचे नवे कसले हाडले घराक चंदाय सामान की कसले ते तांकां दाखोवन तांगेले एक अभिप्राय घेवचो एक तांगेले सिलेक्शनाक चड प्रायोरिटी दिवचे ते खुशी विंगडती तशी आणि आम्ही पक्कानी आमगेल मध्ये कसले डिस्कशन जाता आसतना ते गंभीर आसता म्हण दिसता रे तांणी ते कसले खुशाल उलोवन मध्यंतू समकोन व्हरताची तशी आता डॉक्टर माम आनी आमकां एक मिनिट आसा आता हे सम अप करत जाल्यार असल एक सखी गीत दाम्पत्य कितले पोरणे असो कितले सान उणे वदीचे असो तांकां एक तांगेल परस्पर तांणी खंय चुकत आसाची नातल्यार आनी खंय सम कोण घेव का म्हणलें एक ज्ञान दिवच्या हे सखी गीत कसले प्रयोजन खंडित प्रयोजन जाता आईची काला कसं जाणा मरे एस्पेशली आम्ही आमगेल समाजा म्हणजे कोंकणी समाजांतू कसं मरे आजी मॅरेज शॉर्टली डायवर्स इमिडिएटली म्हणून परिस्थिती जायला कसला जाता असं म्हणून मस्त रिजन दिवेता जाल्यार सिंपल केलो 2-3 पॉइंट कसं मरे एक इगो दोन्हीचे बायल मनशा पर कोपेचे पुरो चर्चे जन बायल मनशाक आज आर्थिक स्वातंत्र्य ना फुडें आर्थिक स्वातंत्र्य बायल मनशा नातल्यार थोडं एडजस्टमेंट पता आशिल्लें आतां एडजस्टमेंट चिल्ली ओपन आसा इथं हागेला इतलें इनकम ताका तिका आसा सो थंय कशें जाता इगो क्लॅश येता इगो क्लॅश जालें सुद्दां ना तुमच्या संवसारांत समस्या येवचे इगो कसं ना एक्चुअली कसं म्हणजे एक मोमेंटरी तें जेवचें मागीर तें कॉम्प्रोमायज आयकचें आयकता ती कॉम्प्रोमायज हो कॉम्प्रोमायज ती ते एक म्हणे ब्रेक चेर येता आसा त्या निमित्त मिगेल कसो मनवी समाजांत कितलेंय डिफरन्स आसो बायल बामणांत एक मेळार एक पेशन्स सारी इगो आनी तुमी सेल्फिश एक सोण थिंक करा कळ्ळें समाज म्हळ्यार एक दिसाचे 2 दिसाचे न्ही आमगेले संवसार म्हळ्यार मस्त वर्साचें हें करचें तांगेलें फॉरेन कल्चर आमगेलें येना तें आमगेलें आतां 80 वर्साचे बायल बामणां राजकीय मोगार आशिल्लो आसा मस्त एग्जाम्पल आसा कळ्ळें बामणांक येना जाल्यार इणू पास करचें बामणां बायलेक हुशार जाल्यार बामणांक सेवा करचें हें आमगेले देश आनीक आसा जिवंत कळ्ळें तें हें संस्कृती उणी जाता आसा त्या निमित्त हांव हें माध्यम आमकां कसं सांगलें म्हळ्यार असल सखी गीत दाम्पत्य इथं म्हणल्यार कुटुंब व्यवस्था आमगेल देशा इतलें आशिल्लें तितलें स्ट्रॉंग वर्ल्डाक खंय एक अमेरिका तज्ञान सांगला आनी 200 वर्स भितर अमेरिका इंडिया जाता म्हणून सांगला कसला सांगला म्हळ्यार ताणें हांगा तुका इंग्लंड अमेरिका गेलेला ना ते कुटुंब पद्धती इंडियाच्या मात्र सुचके गट्टी जनाला तितलें बॉन्डिंग ना सो हांनी स्ट्रॉंग जाता ती प्रजे हांनी फाय रूल करता ती म्हणून त्या दृश्टी सांगला त्या निमित्त आमगेले देशा भितर आमी एक दाम्पत्य वरी नेम जाल्यार कुटुंब वेवस्था वरी नेम जाल्यार आमी आनी एक देशाक कसलें करूं जायना त्या निमित्त मिगेल एक रिक्वेस्ट कसा मरे इगो सेल्फिश परत सोडा ती दाम्पत्य चंदुकोन करा ती सांगचें हांगाक आमी आमगे सखी गीत कार्यक्रम अखेर कोरेत म्हणून दिसता येदोलताय तुमी कारकळात कोण हांगे येवन आमगे स्टुडिओ येवन तुमगेले दोग्गाले दाम्पत्याचे अनुभव भारी चंद करून तुम्ही आमगेले वीक्षकांक तुम्ही प्रस्तुत केले त्या खातीर तुमकां दोग्गांकय धन्यवाद नमस्कार.